नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेसर यूज करता आनी रेफ्रिजरंट एनवायरमेंट पोल्यूट करता आनी कंप्रेसर नॉयज करता, खूब नॉयज करता. हितून आमी कितें एक थर्मो इलेक्ट्रीक हें घेतला, फॉर्मुला घेतला, तितून एक क्रिस्टल घेतला आनी ते कुलींग करता. हितून कितें एक 12 वोल्ट्सा बॅटरीन हो स्टार्ट जालो, थंड चिलिंग आयस जाता हितून फूल 12 वोल्ट्सा बॅटरीन. सामकी कमी एनर्जी आनी नेक्स्ट म्हणटा तें एक फक्त एक क्रिस्टलाचेर सामको कॉस्ट सामको लो जातो आनी आमची मेन हे एनर्जी कन्झम्पशन लेस सामकें. एक 12 वोल्ट बॅटरी. व्हेरी गुड. सो सुरज, एक्सलंट वर्क यू आर डुईंग. खूब बरें काम करतात हे भुरगे. हांगा आमी मॉडेल्स पळयले की अर्था खातीर तांणी कितें तरी करतात, आमच्या पृथ्वी खातीर कितें करतात. आमची सगळ्यान अंतरिक्षात सुंदर प्लॅनेट ही पृथ्वी, ती सांबाळपाचे तांणी प्रयत्न करतात. तांचो साथ दियात आनी हे तुमी बी मेथड्स यूज करात. सो विथ दॅट थँक यू ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट. ओके, मे यू हॅव अ सक्सेसफूल अँड लॉंग हॅपी कॅरियर्स. ओके, सो आमी फुडें वचया आनी कोणाक सोदूंक जाता काय पळोवया. चला. आनी खूब भुरगे जॉइन जाले आमच्या ह्या ग्रुपाक, आमच्या एस्ट्रोनॉमी ग्रुपाक. आतां हांगा कबीर आयलो, वरद आयलो आनी दुसरे विजिटर्स जे एक्झिबिशनाक येतात तांकां आमी मेळटले. सो मानस, दुसरे क्वेश्चन विचार. फुडले क्वेश्चन. हांगा आसा प्रवीण. तुजें नांव कितें? प्रश्वेत. आतां हांव हांकां एक क्वेश्चन विचारतलो. सो विच इज द नियरेस्ट गॅलक्सी टू आवर गॅलक्सी? ओके, सो प्रवीण, आमची गॅलक्सी आसा न्ही, ताचें नांव खबर आसा तुका? आमच्या गॅलक्सीक कितें म्हणटात? मिल्की वे गॅलक्सी. यू ड्रिंक लॉट ऑफ मिल्क नो. सो मिल्की वे गॅलक्सी म्हणजे आमची गॅलक्सी. सगळ्यान लागीं अंतरिक्षात जी गॅलक्सी आसा आमची शेजार, ताका नांव, ताचें नांव कितें? I think it starts from Andro or something like that. Andromeda Galaxy. So 2 प्रायझां दिवया, एक प्रवीणाक दिवया, एक प्रश्विनाक दिवया. या, एक प्रवीणाक आनी एक प्रश्विनाक. मिल्की वे गॅलक्सी, एंड्रोमेडा गॅलक्सी, दोनूय आन्सरां करेक्ट आसात. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड कीप अप युअर इंट्रस्ट इन एस्ट्रोनॉमी. चलो, बाय. आमी हांगा सायन्स सेंटराचे प्लॅनेटरियम म्हणजे तारांगणाच्या भायर आसात. हातून भितर भरपूर एस्ट्रोनॉमी जाता आनी एस्ट्रोनॉमीन इंट्रस्ट आशिल्ले खूब भुरगे ऑक्झिलियम हायस्कुलाचे हांगा म्हजे बरोबर आसात, राहुल आनी रामानंद. सो आतां पळोवया कितली एस्ट्रोनॉमी तांकां येता. कोण विचारतलो? मानस. या, मानस, आस्क द क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ युअर वेट इज 60 kgs ऑन द अर्थ, वॉट विल बी युअर वेट ऑन मून? क्वेश्चन कळ्ळो? तुमी जर अर्थाचेर 60 किलो वे करतात, इफ युअर वेट इज 60 kilos, तर मुनार तुजी वेट कितली आसतली? थिंक, टेक अ गेस. It's about 1/6 on moon, so it will be 10 kgs on moon. ओके, 10 kgs म्हणटा, करेक्ट? इट इज द करेक्ट आन्सर. ओके, क्विज मास्टर म्हणटा करेक्ट आन्सर. सो गिव हिम अ बिग हँड अँड गिव हिम अ प्राइज. ओके, सो ताका एक बुकलेट मेळ्ळें एस्ट्रोनॉमीन. आतां रामानंदाक पळोवया कितली एस्ट्रोनॉमी येता ती. ओके, सो वॉट इज द स्पीड ऑफ लायट? लायट ट्रॅव्हल करता, खबर आसा न्ही? पार्टिकल ऑफ लायट ट्रॅव्हल्स व्हेरी फास्ट. वॉट इज द स्पीड ऑफ लायट? 3 lakh kilometer per second. Excellent, excellent. 3 lakh kilometers per second. Another round of applause, another prize. Arif, तुझे काम कर. ओके, सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन युअर करेक्ट आन्सर्स. सो आमचे भुरगे गोंयचे हांगा स्टुडंट्स, आय एम सो हॅपी की तांकां इतलें येता एस्ट्रोनॉमी बद्दल. आमी कांय तांकां सांगू ना आन्सर्स. डोंट फील दॅट इट इज अ रिग्ड शो. इट इज एक्चुअली आमी तांकां जिन्युइनली विचारलां आनी तांणी सांगलां. आय एम व्हेरी हॅपी. ऑल द बेस्ट. आमी हांगा सायन्स सेंटराच्या स्टाफा बरोबर आसात ज्यांनी हें सगळें ऑर्गनायज केलां तुमच्या खातीर आनी आमच्या खातीर. तांची वळख करून घेवया. माझे नाव बालचंद्र रेडकर. आनी माझे नाव प्रवीण परब. ओके, सो तुमकां एक क्वेश्चन विचारता. करेक्ट आन्सर खबर आसले ऑफकोर्स प्रायज मेळपाचेच आसा. सो कोण विचारतलो? ओके, कबीर विचार. यो, कबीर विचार. Who was the first Indian to go in space? पयलो इंडियन स्पेसान? कल्पना चावला. ओके, दिस इज अ कॉमन आन्सर. कल्पना चावला म्हणटात, पूण कल्पना चावलाचे खूब पयलीं जेन्ना इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ली कोण तरी स्पेसान गेल्लो आसा? राकेश शर्मा. राकेश शर्मा, करेक्ट आन्सर. दी प्रायज. येस. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आमी तुका परत मेळटले मागीर. ओके, आमी आमचें काम करतात. या. Okay, I am Bharat Naik and I am going to ask the next question. What is his name? What is his name? Sparsh Kamath. Okay, so here's your question. Which is the coldest planet in the new solar system? Neptune. Okay, this is the correct answer. Yes, correct answer. आमच्या सोलार सिस्टमान खंयचे कोल्डेस्ट प्लॅनेट? आमी सदां म्हणटात प्लुटो, बट प्लुटो आतां डॉर्फ प्लॅनेट. सो नेपच्यून इज बाय रायट द कोल्डेस्ट प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टम. नांव कितें ताचें? खंय गेलो? नाच जालो. स्पर्श, यो यो. ओके, सो स्पर्श, कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर द रायट आन्सर. ओके, बाय. चला पुढे वचूया. I am Pranya and I am going to ask the next question. Okay. The ring of fire means? प्रज्ञान क्वेश्चन विचारलो. रिंग ऑफ फायर म्हणजे फेनोमेना आसा ती कितें? आनी कोणाक क्वेश्चन विचारले पळोवया. हाय, व्हॉट्स युअर नेम? My name is Sufyan.
Sufyan. Okay. So Sufyan, she asked you a question. What is the meaning of a ring of fire? It is a phenomena. So do you know with what it is associated? It is associated with the solar eclipse. Yeah, solar eclipse. But there are different types. Do you know which one? It's annular solar eclipse. Annular solar eclipse. Correct answer. Give him a big hand. And a prize. गोंयान जावपाचें आसा 2019 a very rare eclipse, annular solar eclipse. जेन्ना सूर्य रिंग कसो दिसतालो, that is why it is called a ring of fire. Okay, congratulations. Yes. आसात मिस्टर M.M.K. बालाजी, ते प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आसात गोवा सायन्स सेंटराचे आनी हांगा जें चल्लां आतां सद्या 28 फेब्रुवारीक वॉट इज इट ऑल अबाउट ही विल टेल अस. National Science Day is being celebrated to mark the discovery of Raman effect, which was discovered by Sir C.V. Raman in the year 1928, and subsequently he awarded the Nobel Prize in 1930. India's first Nobel Prize. India's first Nobel Prize in the field of science. So what is being celebrated at Goa Science Center? And what is Science Fiesta all about? Every year we celebrate this National Science Day by organizing the Science Fiesta, whereas we are organizing the scientific institutions who are doing the research work in their respective fields, and they don't get an opportunity to interact with the public, and we are giving them the opportunity to interact with the public here at the Goa Science Center, and they will convey what the research work they are doing at their places, and it's a platform for even students also to take the benefit of it. सो आमी सराक एक क्विजान आमच्या सहभागी करया. हांगा तनय सराक क्वेश्चन विचारतलो. What do you mean by Makar Sankranti, winter solstice or summer solstice? आमी एपिसोड केल्लो मकर संक्रांतीचेर. विंटर सॉलिस्टिस काय समर सॉलिस्टिस सराक विचारया. It's winter solstice. विंटर सॉलिस्टिक. ऑफकोर्स सराक खबर आसा, सर सायन्स सेंटराचे कोऑर्डिनेटर आसात, सो आय थिंक सर ऑल्सो शुड गेट अ प्राइज. इट्स अ बुकलेट ऑन एस्ट्रोनॉमी. सो थँक्यू सर. And we are enjoying ourselves at the Science Center. चला वचूया. हांगा म्हजे बरोबर पूर्वा आसा आनी पूर्वाक हांव नेक्स्ट क्वेश्चन विचारतलो. कोंकणीन विचारूं मगो. ओके. पूर्वा, आमच्या ग्लोबाचेर ऑन प्लॅनेट अर्थ खुबशे मार्किंग्स आसात. इक्वेटर, ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपीक ऑफ कॅप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साऊथ पोल. सो विच ऑफ दीज मार्किंग्स पासीस थ्रू इंडिया? थिंक. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. First answer, correct answer. Karka Resha. You know where it passes from? Not. Anyway, prize दिवया. उज्जैन. उज्जैनीच्यान पास जाता. ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. सो पूर्वा गेट्स अ प्राइज. असीम, प्राइज दी. ओके. या. हांगा आमी अनेक स्टॉलर आसात. एडिबल कटलरी म्हणटात. कटलरी म्हणजे जातून बश्यो आमी खातात, पण एडिबल कटलरी म्हणजे खावपाच्यो बश्यो. व्हेरी स्ट्रेंज कन्सेप्ट आसा. प्रज्ञा केसकर मॅडम आसात. मॅडम यू फ्रॉम हैदराबाद. हैदराबादच्यान ऑल द वे गोंया आयिल्ल्यो आसात. मॅडमी कडेन विचारया वॉट एक्झॅक्टली इज दिस. ओके मॅडम, कॅन यू एक्सप्लेन वॉट इज दिस कन्सेप्ट? Before I explain what it is, I'll show what it is. It's a spoon. So you can eat the spoon along with the food. Okay. With the food, without the food, with chai, with coffee, with ice cream, with desserts. It's made of wheat, rice and jowar. It's good for health also. It's good for health. It's nutritious. Okay. It is done because we want to promote jowar as a crop. Okay. People are forgetting to eat. Clean. Yes. One, jowar consumes less water. Second, it's highly nutritious. Okay. Third, it helps small farmers who are either dying or they are migrating to cities. So we want to help them, and that's why this product was created by my husband, not by me. I'm just promoting it. I'm here today to represent him. प्रज्ञा मॅडम खूप बरें काम करतात. ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद आयल्यात आनी हे प्लॅनेट सुंदर दवरपा खातीर, फार्मर्सांक हेल्प करपा खातीर कितें तरी तांणी एक प्रयोग करतात. दे आर ट्रायंग टू डू देयर बेस्ट फॉर दीस प्लॅनेट. दॅट इज व्हेरी एप्रिशिएबल अबाउट देम. सो हे इनोवेटीव प्रॉडक्ट्स आसा अशें तुमी हे सपोर्ट करपाक जाय. तुमी हे आपल्या लायफान हाजो एक पार्ट करपाक जाय. अ पार्ट ऑफ दीस शूड बी अ लायफ ऑल्सो. सो एनिवे, आमचो प्रोग्राम एस्ट्रोनॉमीचो आसा. सो आमी आतां मॅडमीक क्वेश्चन विचारया. असीम शेळके आमचो नेक्स्ट क्वेश्चन विचारतलो. असीम, गो हेड. Hello, the question is for you. I am asking which was the smallest planet? Smallest planet? The smallest, I think, is Mercury. Yes, correct. Correct? Yes. Oh, thank you. Okay, so I think Asim. Such an easy answer. Okay, so Asim will give a prize. Yeah, Asim, you can give a prize to madam. Thank you very much, Asim. I give you a prize too. Okay, give him a big hand to Asim and madam. ओके, थँक्यू. आमी आमच्या प्रोग्रामाच्या ऑलमोस्ट एंडाक पाविल्ले आसात. थोडेच प्रश्न उरल्यात आनी हांगा एक पर्सनॅलिटी आसा जे प्रुडंट पळयता जाल्यार तुमी वळखीचेच. आमची राजश्री बाय आसा आनी फुडें राजश्रीचे इंट्रोडक्शनाची गरज ना. सो डायरेक्टली हांगा क्वेश्चन विचारया अनिरुद्धाक. राजश्रीचो चलो अनिरुद्ध, तूं खंयच्या स्टँडर्डान? 7th. आनी खंय शिकता? People's हायस्कुलान. सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? आरिफ तुका क्वेश्चन विचारतलो. Which is the biggest moon in the solar system?
आमच्या सोलार सिस्टमान चंद्र आसात, पृथ्वीक एक आसा, मंगळाक 2 आसा, भायल्या प्लॅनेटांक भरपूर आसात. सो डू यू नो विच इज द लार्जस्ट मून इन द सोलार सिस्टम? हिंट दिवं? इट बिलोंग्स टू ज्युपिटर. ज्युपिटराचो एक चंद्र. Ganymede. Ganymede, correct answer. Take a prize there and give him a big hand. Yes, sir. Okay. So give Anirudh a big hand. Okay. So congratulations Anirudh. Okay, हांगा म्हजे बरोबर श्रीदत्त आसा, 7th स्टँडर्ड मरे, आणि स्कूल पिपल्स हायस्कुलांतलो. सो श्रीदत्त, म्हजे क्वेश्चन आन्सर केले प्रायज मेळटले. विच इज द ब्रायटेस्ट स्टार इन द स्काय? सन. व्हडले हुशार आन्सर दिले, पूण सन वॉज नॉट वॉट आय वॉन्टेड. खंयचो स्टार सगळ्यान ब्रायटेस्ट दिसता रातचो इन द नायट स्काय? Dog star. डॉग स्टार म्हणजे टेक्निकल नेम इज सिरियस. व्हेरी गुड आन्सर. आमचे हे ब्रायट आसात सगळे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स. जेन्ना इस्रो एस्ट्रोनॉट्स धाडटले इंडियन, तेन्ना आमच्या सगळ्या गोंयकारांक धाडटले, हातून दुबावूच ना. चल, प्रायज कोण दितलो? ओके, सर्वेश विल गिव अ प्रायज अँड ऑल ऑफ यू विल बिग हँड. ओके, आज आमी खूब मजा केली गोवा सायन्स सेंटरान. आमी हांगा आयले सायन्स फिएस्टा, म्हणजे एवरी इयर 28 फेब्रुवारीक नॅशनल सायन्स डे हांगा मनयतात, ऑल ओवर इंडिया मनयतात. सो हांगा आमी जो गोवा सायन्स सेंटरान येवन स्टॉल्स पळयले, कितें विज्ञान हांगा जाता आनी भुरगीं कशीं सायन्स शिकतात तें सगळें आमी पळयलें. आनी म्हजे बरोबर हे खुबशे भुरग्यांनी, जांकां खूब इंट्रस्ट आसा एस्ट्रोनॉमीन, आपले सैमान, आपल्या युनिवर्सांत भितर आन्सर्स केले, तांणी पार्टिसिपेट केले क्वीज मास्टर्स म्हणून, प्रायजां दिलीं सगळ्यांक, आनी आमी खूब मजा केली हांगा गोवा सायन्स सेंटरान. आशा आसा की तुमी बी गोवा सायन्स सेंटरान आयले आसतले, नाजाल्यार येयात आनी हांगा एन्जॉय करात सायन्स. तर आज प्रोग्राम काबार करचे पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता मुद्दम मॅसेज. सकयल हांगा ईमेल ID आसा, कितें तुमचे फीडबॅक आसा हांगा धाडीत रावात. हो 49th एपिसोड जालो. आतां आमचो ग्रँड गोल्डन जुबली 50th एपिसोड नेक्स्ट वीक जातलो. पळोवंक विसरूं नाकात आमचो गोल्डन जुबली एपिसोड. कितें तरी स्पेशल आमी करतले इन आवर गोल्डन जुबली एपिसोड. आनी ताचे पयलीं आज सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक जाय. थँक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके, फॉर बीइंग ऑन द शो, फॉर पार्टिसिपेटींग इन द शो अँड मेकिंग इट सो मच फन. सगळी मजा तुमच्या खातीर जाली. सो सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी आज अंतरिक्ष अप एंड अवे काबार करचे पयलीं एक मॅसेज दिता. मॅसेज हे दितले, पळयत रावात. खंयचो प्रोग्राम? अंतरिक्ष अप एंड अवे. थँक्यू.